आनी आज कोणाक साहित्य अकादमीचे मान्यताये खातीर आंदोलन करपाची गरज ना. आज कोणाक राजभास कायदो करपा खातीर आंदोलन करपाची गरज ना. आज कोणाक घटक राज्या खातीर आंदोलन करपाची गरज ना. पूण ही सगळी साधनां जी मेळोवपाची गरज आशिल्ली आनी ती गरज भागोवपा खातीर जांकां कश्ट घेवचे पडले ते हे म्हालगडे. म्हणटकच ज्या परिस्थितींत तांणी हें धाडस केलें ताचे फाटल्यान दुसरो हेतू कसलो आसूंकूच शकना. नाशिल्ली सत्ता, आर्थीक सत्ताय हातांत नाशिल्ली, राजकीय सत्ताय हातांत नाशिल्ली, दुसरी कसलेच तरेची सत्ता हातांत नासतना, विरोधाची ल्हार आंगार येता आसतना ह्या म्हालगड्यांनी जें पावल फुडें मारलें तीच एक मोठी इतिहासांतली देख जावन आसा. आमकां तुमी सत्कार केला खरो, आमी आनी कितले वर्सां जियेतले म्हाका खबर ना, तें आमच्या हातांत ना. हांव भविश्याचेर बी विश्वास दवरना. भविश्याचेर हांव विश्वास दवरना आनी फुडें कितें जातलें, फाल्यां कितें जातलें तें हांव नकळो. पूण आमी फ्रॉम नोवेर, झिरोंतल्यान आमी आमच्या कोंकणीक आमी हिरो पर्यंत व्हेल्या. आमच्या आयुश्यांत म्हणजे आमच्या सगळ्या लोकांनी बरोबर काम करून आनी कोंकणी एका जाग्यार पावल्या. म्हाका दिसता आमी ह्या वयांत जावं आनी आमी आसातूच, पूण बाकीच्या लोकांनी तरूण पिडयेन ह्या सगळ्याच्या विरुद्ध लढाय करपाची गरज आसा आनी सगळें बंद उडोवपाची गरज आसा. आनी हांगा कोंकणीक मानाच्या स्थानाचेर सारकी हक्कान बसोन तिचे कडच्यान काम करून घेवपाची गरज आसा. आमकां खरें जायना तशें धांवपळ करपाक. तुमचे कडेन तरणाट्या कडेन म्हज्या ह्या निमतान अस्मिता दिसाच्या निमतान म्हजें मागणें आसा तुमचे कडेन. आनी म्हाका तरणाटे व्हडलेशे आमचे कोंकणींतले व्हडले आमचे हे दिसनात. तांणी ही चॅलेंज घेवची आनी सरकारान जे चुको केल्ल्यो आसात ह्या ते चुको ताका सुदारपाक लावचे. आज एक अशी विचारसरणी आसा की जे पळय स्मार्ट पीपल डोंट वर्क, दे गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स. ती विचारसरणी आमच्या फुडाराक मारक. डिग्निटी ऑफ वर्क, जो पळय कामाक मान आसता, तो जर मान आमी कमी केलो जाल्यार ताजो परिणाम आज कळचो ना पूण थोड्या वर्सांनी कळटलो. तशें आयच्या सत्कार मुर्तींनी तांचो क्रिएटीव एन्डेवर आयुश्यभर चलयलो आनी एक आदर्श घालून दिला गोंयकारां खातीर. तो आदर्श तुम्ही तयार केल्या बद्दल तुमकां नमस्कार. हो जो बहुमान मेळ्ळा हो एका क्रिस्तांव मनशाक मेळ्ळा. आमी जर यादी पळयली तर 10 जाणां भितर एक क्रिस्तांव आहा. म्हणजे आतां पर्यंत क्रिस्तांव समाज हो एक मायनॉरिटी समाज इतलो म्हणून आसलो की व्हडल्या राजकारणांत पडप ना. पूण आतां तांकां दिसून आयला की राजकारणांत क्रिस्तांवांनी पासून पडप ते गरजेचें आहा. आनी हे क्रिस्तांव एकूच धर्म न्ही, तर अशे जायते मायनॉरिटी धर्म भारतांत आमचे आसात. त्या सगळ्यांनी हे एक व्हडले लिसांव जातले आनी तांणी ह्या भशेन भाग घेवचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. सत्कार म्हजो केलो म्हणून खूब आनंदी जालो. आनी संवसारांत कितें आसा, जेन्ना कोणीय कितें करता, जाणटो जावं धाकटो, तेन्ना ताजी ताका जसो हें दिलो, सत्कार केलो अथवा ताजे भोवमान केलो की ताका आनंद जाता. तितल्या हातूंत जाणटे जे आसता तांकां चड आनंद जाता. ही केल्ल्याची कोणी तरी दखल घेता म्हणून. आज पर्यंत आमी गोंय स्वतंत्र जायत पासून ते आतां पर्यंत सगळ्या संघर्शांत हांवें वांटो घेतलो. पूण अशी कृतज्ञता केन्नाच कोणें आमकां दिली ना. आनी आजच्या ह्या क्षणांत प्रचंड समाधान म्हाका मेळ्ळें.